टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय ताच्यो हेडलायन्स। ऑस्ट्रेलियन सिनेमा दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजीत रे जिणे गौरव पुरस्कारान जातलो भोवमान। मायकल ग्रेस हांच्या बेटर मॅन सिनेमान इफीचो प्रिमियर। माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून दिली म्हायती। न्यायमूर्ती संजीव खन्ना जाले देशाचे 51वे सरन्यायाधीश। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिलो सोपूत। सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक जाले निवृत्त। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात संदीप परबाकूय अटक। सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन 5 लाख रुपया घेवन फटवणूक केल्याच्या प्रकरणात मार्दोळ पुलिशेन केली अटक। अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाचो भाजपा सरकाराचो यत्न। 2027 ST समाजाक राजकीय आरक्षण दिवप ही मोदी गॅरंटी। बायणा दर्यावेळेर उदका खेळांनी वांटेकार जाल्ल्या पर्यटकाक उदकान बुडून आयले मरण। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून केलो पंचनामो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू। श्रीधर सतरकाराक आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ले खातीर माड्डोळ पुलिशेन पूजा नायकाक केली अटक। न्यायालयान सुनायली 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त। आता पळयात खबरो विस्तारान। न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे 51वे सरन्यायाधीश जाले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोमारा राष्ट्रपती भवनात तांकां सोपूत दिलो। भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक निवृत्त जाले। महत्वाची गजाल म्हळ्यार न्यायमूर्ती खन्ना हांचो कार्यकाळ फकत 6 म्हयन्याचो आसतलो। 64 वर्साचे न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 ह्या वर्सा निवृत्त जातले। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात निमणे माड्डोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाकूय अटक केली। संदीप परबान सरकारी नोकरी दिता सांगून 5 लाख घेवन फटवणूक केल्ल्यान ताका पुलिशेन अटक केली। यात संदीप परबान दीपश्री सावंत हिचे विरोधात 3 कोटी 88 लाखांची फटवणूक केल्याची माड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केली। तशेंच दीपश्री सावंत हिचे आड ॲडव्होकेट शैलेश गावसा सयत मेळून पत्रकार परिशद घेतिली। आम्ही मादोळ परिसरात आसा जे जाग्यार कॅश फॉर जॉब प्रकरण सध्या गाजत आसा आणि हे कॅश फॉर जॉब प्रकरणान गेल्या आठवड्यान संदीप परबान यांनी हांगा पत्रकार परिशदेन गोप्य स्फोट केल्लो आणि दीपश्री सावंत यांनी आपल्या कडल्यान 3 कोटी 88 लाख रुपया आम्ही 44 जणांच्या जॉबा खातीर दिल्ले आहा अशें सांगलेले आणि त्या संदर्भात त्यांनी हेवूय सांगलेले की ह्या संदर्भात आम्ही तिची विरोधात माड्डोळ पोलिसांत तक्रार दाखल करता म्हणून। पूण आज एक अशी घडामोडी जाली की संदीप परब एका 5 लाख घेतले जॉब फॉर कॅश प्रकरणात कॅश फॉर जॉब प्रकरणात 5 लाख घेतले म्हणून तेजेर तक्रार दाखल आनी ताका रितसर अरेस्ट केल्लो आसा। अजून पर्यंत ताका कोर्टान दाखल केल्लें ना, रिमांडेर घेतलेलें ना। गोमंतक TV खातीर माड्डोळच्यान एकनाथ खेडेकर। केंद्र आणि राज्यातले सध्याच्या भाजप सरकारान गोंयांतल्या आदिवासी समाजाचे खुबशे प्रकरण सोडयल्यात। अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाचो भाजपा सरकाराचो यत्न चालूच आसा। संसदेच्या येता त्या अधिवेशनात ह्या विशींचो थाराव मंजूर करतले
आणि फुडल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत एसटी समाजाक निश्चित राजकीय आरक्षण दिवप ही मोदी गॅरंटी अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उट्याच्या द्विदशकपूर्ती सुवाळ्याक परतून एक फावट दिलें. गेली 50 वर्सांचो बॅकलॉग आसतलो, 40 वर्सांचो बॅकलॉग आसतलो, तो 4 वर्सांनी आनी 5 वर्सांनी सुटचो ना. ताका थोडोसो वेळ लागतलो आनी वेळ लागता आसतना त्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो. पण एक गजाल निश्चित आसा, म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात तुमी मागलेल्या मागण्या पैकी पयली मागणी जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन, आयज पर्यंत बऱ्याच जाणांनी राजकीय ठरावाचेर ठराव घेतले आसतले, भाशणां केली आसतली, पण विशय जर हो फॉलोअप करून कॅबिनेटात केंद्रातल्या डिसिजन घेवपाक जर कोणी राहिले असत जाल्यार ते म्हज्याच सरकारान राहिले आनी म्हज्या बरोबर आसतले, म्हजे कॅबिनेटातले सगळे मागणी आसतले जे सातत्यान ताचो पाठपुरावा करतालो. आनी कॅबिनेटातले डिसिजन घेतल्या उपरांत सुद्दां काही नेत्यांनी सांगले ते बेश्टे दाखोवपा खातीर लोकसभेच्या निवडणुके खातीर तुमकां घेतला. आमकां फटींग उलोवपाची संवय ना. अरे मोदीजीची गॅरंटी आसा, हांव परत ह्या उल्लेख करता, म्हाका राजकीय हांगासर विशय हाडपाचो नाशिल्लो, तर हांवें मुद्दाम इतक्याच खातीर हाडले. नो डावट तुमी सांगला 27 पर्यंत म्हणजे माझ्या सरकारा कडल्यान ज्यो गजाली जावपाक जाय आशिल्ल्यो, गोंय सरकारा कडल्यान ज्यो गजाली फुडें वचपाक जाय आशिल्ल्यो, पॉलिटिकल रेजोल्युशन जे आमी पास करून विधानसभेंतल्यान कॅबिनेटांतल्यान पास करून घेवले आसता, हाचो कंटिन्युअसली फॉलोअप हांव आसतलो, म्हज्या बरोबर गोविंद गावडे आसतलो, स्पीकर गणेश कवडकर आसतलो, गणेश गांवकर आसतलो, आंतोन आसतलो, हे सगळे म्हजे कडेन कंटिन्युअसली हो विशय फॉलोअप करतालो. कॅबिनेटांतल्यान पास करून घेतल्या उपरांत येता त्या फाटल्या अधिवेशनाक खरें जावपाचें, पण फाटले ह्या लोकसभेचें अधिवेशन बेगीन सोंपलें म्हणून उरलें, पण ह्या लोकसभेच्या हातूंतल्यान तो रेजोल्युशनूय थंयसर पास जातलें आनी ताच्याय फुडें जाता तितको फॉलोअप करून तुमी जी मागणी मागल्या की 2027 पर्यंत रिजर्वेशन दिवपाचें म्हाजो पुराय प्रयत्न आसतलो की 2027 पर्यंत तुमकां रिजर्वेशन मेळचो, हाच्याच खातीर आसतलो. आयतारा बायणा दर्यावेळेर उदका खेळांनी वांटेकार जाल्ले पर्यटक संजय श्रीनिवास हाका उदकांत बुडून मरण आयलें. उपरांत पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात गोयचो पर्यटन हंगाम सुरू जाता. परदेशांतल्यान येवपी पर्यटक गोयच्या दर्यादेगेंचेर गर्दी करतात. बेंगळुरूत रावपी 32 वर्सांचो संजय श्रीनिवास बायलेक आनी भुरग्यांक घेवन गोंयांत आयिल्लो. आयतारा श्रीनिवासाची फामिली उदका खेळा खातीर बायणा दर्यादेगेर आयिल्ली. पॅराग्लायडिंग केल्या उपरांत श्रीनिवास स्कुबा डायव्हिंग करपाक गेलो. उदकांतल्यान परत येताना ताका अस्वस्थ दिसपाक लागले. उपरांत ताका लागसाच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो. तेन्ना ताका मरण आयिल्ल्याचे डॉक्टरान स्पश्ट केले. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. We stay in North Goa. We stay in Case Resort near Riverside Road. Skyline vehicle is picked up at morning 8:30. After some time we went to boat location. Then he did paragliding, parachute. After that we eat food on boat only. After 1 minute he feel like vomiting sensation and he tried to out back on food. He tried and he collapsed suddenly. One person is said, I am a doctor, I'm trying. He did CPR first. After 1 minute, one boat is there. We went to on boat on seaside. They put the oxygen and they beat back and front CPR. He tried CPR. After that, they called to ambulance and we came to hospital on ambulance. तब जैसे बोट खड़ा हुआ, मैं बोट के ऊपर था। बोट के ऊपर जैसे सब लोग चिल्लाने लगा तो नीचे आया। बोट के नीचे आया तो देखा तो वो ऐसे ही पड़ा था। उसके बाद के बोला, सब लोगों ने बोला कि अरे इसको उठाओ करके। मैं बोला मैं अपने जैसे कोई भी हो तो दिल तो खींचता है, इसलिए मैं क्या बोला
इसको उठा के रख देते तो एक येलो कलर का बोर्ड दिखा, तो मैं उसको सब लोग वो चलाने लगा, तो मैं भी चिल्लाया। चिल्लाने के बाद जैसे कि बोर्ड खड़ा हुआ तो सब लोग बोला तू भी जा रहे, दोस्त लोगों ने सब बोला, तो मैं भी आ गया। मैं भी ये नहीं कि मैं यहाँ पे काम पे हूँ, मैं जो है ना वहाँ खाना देता हूँ, यानी कि नेहरू में इतना जेटी पे जो रहता है ना खाना देता हूँ सब लोगों को। बोर्ड किसका है? ये बोर्ड के ऊपर मैं अपना दोस्त लोग जो ना उसके साथ आया था। अभी वो आदमी को क्या हुआ? अभी पता नहीं कि वो क्या हुआ, ये देखो ऐसा ये अटका था उसका, मर गया? हार्ट दोस्त का नाम क्या रहता था? मेरा दोस्त का नाम आशीष, तो फोन नहीं वो रातोड़। अभी एक बात बता, तुम्हारे पास सेफ्टी कुछ नहीं रहता स्कूबा डाइविंग करने के टाइम? मेरे को नहीं मालूम सर, मैं घूमने आया था। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंडेच्या श्रीधर सतरकार हाका आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ले खातीर माड्डव पुलिसांनी पूजा नायकाक अटक केली. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फाटले कांय दिसांच्यान पूजा नायक पर्वरी पुलीस स्टेशनाच्या बंदखणीत आशिल्ली. मात श्रीधर सतरकार हाका आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ले खातीर शेनवारा पूजा नायकाक माड्डव पुलिशेन अटक केली. उपरांत तिका न्यायालयात हाजीर केली. सद्याक न्यायालयान पूजाक 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. आम्ही माड्डव पोलीस स्थानकाच्या परिसरात आसा, ज्या जाग्यार पूजा नायक ही जॉब कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणात सबंद घातलेली आसा, गोंयभर घातलेली आसा. आणि जो श्रीधर सतरकर आसलो तोय त्यांचा रिलेटिव्स कोण तरी आशिल्लो आणि तो जेन्ना तिने आत्महत्या केली आणि त्याची श्रीधर सतरकराच्या बायलेन जेन्ना माड्डव पोलीस स्टेशनाची तक्रार केली की एका श्रीधर सतरकराक आत्महत्याक प्रवृत्त करपा खातीर पूजा नायकाक तो हात आसा असो म्हणून तांणी कंप्लेंट केल्ली आसा. ह्या संदर्भात माड्डव पोलिसांनी पूजा नायक एका रितसर अटक केल्ली आसा आणि 3 दीस पोलीस कोठडी रिमांड मारलेलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर माड्डवच्या एकनाथ खेडेकर. केंद्र आणि राज्य सरकारा खातीर भारतीय संविधान सर्वोच्च स्थानार आसात. संविधान दुरुस्ती विशीं विरोधी पक्ष फक्त राजकारण करता. सूर्य चंद्र आसा मेरेन संविधानाक कोणूच हात लावपाक शकना. केंद्र आणि राज्य सरकार संविधाना प्रमाणूच काम करीत आसा. संविधानाचो सगळ्यात मोठो अपमान 1971-72 ह्या वर्सा आदल्यो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी केल्लो, अशी टिका उटाच्या द्विशक पूर्ती सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केला. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचो बऱ्याच जणांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान हे आम्ही खंय तरी बदलूंक सोदता. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानान आम्ही खंय तरी म्हणजे अमेंडमेंट हाडूंक सोदता. आणि याद करा 1971-1972 ज्या संविधानाचो खऱ्या अर्थात अपमान जर कोणी केलो आसत जाल्यार तेज्या वेळारच्या प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी आशिल्ली तिणी केलो. म्हाका पॉलिटिकल भाशण करपाचें ना. आमकां हे संविधान जे आसा बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान, या संविधानात प्रत्येक समाजाक जो रायट दिला तो आता नाही फुडलो चंद्र सुद्धा असेपर्यंत आसतलो हे माझे उत्तर आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात सदोदित सातत्यान आमकां संविधान हे सर्वोपरी आसा. या संविधानाच्या आधाराचेर देश चलता, या संविधानाच्या आधाराचेर राज्य चलता. आणि हे संविधान जे आसा हे आमच्या खातीर सर्वोपरी आसा. हे संविधानात केन्नाच बदल जावचो ना. दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं बिबट्याची दहशत वाडल्या. 2 पाळीव मेळून 5 सुणे ह्या बिबट्यान फस्त करपाचो प्रकार घडला. बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान वाठारांत सांपळो लायला. अकस्मात कितें आवाज ना काय ना, आमच्या पेट आसलो तेका घासायलो तो गेलोच थंय करून, म्हळ्यार आमकां काय कळोकूच ना आवाज ना. हे पयलीं आवाज करचो आमकां कळा तेजो, तेन्ना आमी तेका दपटे म्हळ्यार तें काय ना. आनी तेणी ह्या पयलीं हांगा ते आमच्या हेजे उपरांत तेणी हांगा देवळा कडलो कोणाचो पेटो खाल्ला, प्लस भायर भटके कुत्र्या ते हांगाले गायब जाल्या. अशें करून आतां भयानकूच जाल्या परिस्थिती. आनी सांगपाचें म्हळ्यार आतां सकाळचे लोक मॉर्निंग वॉकिंग करता ते वचपाक सुद्दां भयान भीत जाला. पण तुमच्या बिबट्यान तुमच्या कुत्र्याचेर अटॅक केलो आनी ते कुत्रे आसा? कुत्रे आमचे मेले. तेका अटॅक केले म्हटल्यार तेका आमी डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान सांगलें की तेका व्हडल्या जनावरान घासायला. तेन्ना आमकां डावट मारलो की अशेंच कितें तरी जालां. म्हणजे हो तो बिबटो हे वटेन कितले दीस जाले भोंवता? आतां जाल्या दिवाळी सुरू व्हडली धाकटी दिवाळी जाल्या थंयसून. तेन्ना लोकांक दिश्टी पडल्या सगळ्यांक. आनी सांजच्या टायमार खंयच्या टायमार येता तें कळना. आनी अशें करून तेणी आमकां आतां हें सावध करपाचें लोकांनी. हें करून लोकांक सावध करता म्हटल्यार कोणी येवन हेजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन तेजेर हें करपाचें. दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांत एक बिबटो भोंवता अशी म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या कांय दिसांच्यान ह्या बिबट्यान लामगांव वाठारांत अक्षरशः धुमाकूळ घातिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या सुमार 10 ते 12 दिसांच्यान हो बिबटो
भर लोकवस्तीत भोंवताना कांय जाणांनी पळिल्ले आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या बिबट्याच्या वावराक लागून सध्या लामगांव वाठारांत सामको भंय पातळ्ळा. थळाव्या लोकां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बिबट्यान फाटल्या 7-8 दिसांत 4 ते 5 सुण्यांक फस्त केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. बिबट्याच्या ह्या भर लोकवस्तीक तेंकून आशिल्ल्या वावराक लागून लोक सामके भियेल्ले आसात. सांजेच्या वेळार तशेंच रातच्या वेळार लोक घरा भायर पांय दवरपाक भियेतात. ह्या बिबट्याक धरपाक लागून रान खात्यान आयतारा सांजे लामगांव वाठारांत पिंजरो लायिल्लो आसा. आतां पळोवचें पडटलें रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यांत हो बिबटो केन्ना अडकता तें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 15 नोव्हेंबराक बिरसा मुंडा यात्रा घडोवन हाडल्या. 2008 ह्या वर्सा गोंयांत अशीच एक रथयात्रा जाल्ली. दोगांयनी बळी दिल्यो, जायत्या जाणांक बंदखणीची ख्यास्त भोगची पडली. पूण सत्तेचें आसन मेळ्ळ्या उपरांत हेच लोक उटाक खुटा म्हणून फकाणां करतात. आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर संघटनेचो वापर करचो न्हय अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी फर्मागुडी जाल्ल्या उटाच्या 2 दशकीय पुर्ती सुवाळ्यात दिल्ल्या भाशणांत सभापती रमेश तवडकराचेर परतून एक फावट टिका केली. 15 तारखेक बिरसा मुंडाची रथयात्रा जावपाची आसा. हांवें आनंदान ताका सांगलें खंय बिरसा मुंडा हो एक राष्ट्रीय हिरो जावन आसा आनी त्या राष्ट्रीय हिरोचे आज इतिहासात ज्याची नोंद बरीच ताणें घेतली ना, फक्त नामापुरती घेतली. पण आज म्हाका खूप आनंद जाता की अशी तरेचे यात्रेचे नियोजन करून बिरसा मुंडा आज प्रत्येकाच्या मना आणि घराघरात पावता. पण त्या वेळाचेर हांवें ताका सांगलें की बिरसा मुंडाची यात्रा गळे 11 आज आयोजन जाता आसतली. पण बिरसा मुंडाची जयंती आणि पुण्यतिथी 7 वर्सां जर कोण जर मनोवपाक लागलो जाल्यार हीच उटाची संस्था ज्या उटा संदर्भात त्या बिरसा मुंडाचो प्रेम आसा, आदर आसा. गेल्या 2008 वर्सा अशेच तरेचे एका रथयात्रेचे आयोजन केल्ले आशिल्ले आनी ते रथयात्रा संपूर्ण गोंयान भितर भोवली. 2 बलिदानां गेली, बरेचशे जाणां कादय बक्षी गेली, सगळ्यात हांवें भुलयलेलो आसा. पूण ज्या वेळाचेर सत्तेची जेन्ना खुर्ची मेळ्ळी तेन्ना उटा फुटा म्हणणारे हेच ते लोक जावन आसा. भावांनो, रथयात्रे करची, रथ भोंवडेचो, पूण ज्या काळा खातीरची पालखी हांगा घेतिल्ली आशिल्ली ती बाळानाथ केन्नाच सोडूं नाका हेच म्हज्या सगळ्या फुडाऱ्याक सांगपाचें की आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर ह्या समाजाचो वापर जावपाक जायना. बरेचशे जाण म्हणटाले अरे तुमची उटा ही संस्था जी आसा ती एका खंयच्या तरी राजकीय पक्षा कडेन संलग्नीत आसा. पण आजपर्यंत आमची राजगुटा संघटना खंयच्या एका राजकीय पक्षा कडेन केन्नाच नाते जुळले ना. आम्ही प्रत्येकाक अधिकार दिल्लो आसा, प्रत्येकाक फ्रीडम दिल्लो आसा. बरें कितें आनी वायट कितें हें सगळें तांकां खबर आसा. पूण घडये केन्नाच रावपाना हे खरें उतर आमी सगळ्याक सांगता. सांग्या वाठारांतली आदली नगरपालिकेची इमारत सामकी बिकट स्थितींत आसा. सोमारा ही इमारत मातये भरवण करपाचो आदेश दिला. मात ह्या इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केला. इमारत मोडच्या पयलीं दुसरे कडेन जागो दिता अशें नगरपालिकेन लेखी हमी दिवची अशी मागणी दुकानदारान केला. पळयात पुराय बातमी. आमचे कितें 2010 आमी थंयच्यान आमचें घर आशिल्लें आनी आमकां थंयच्यान भायर काडलें. तेन्ना बिश्टें मोडलेलें कितें आमकां फ्लॅट दिता गाडी दिता अशें मोडलेलें. 2010 थंयच्यान आमी डेवलप जावपाक जाय सांगलें म्हणटकीर आमी थंयच्यान सोडून ह्या टावन हॉला कडेन येयले. आयज 2024 जालें, 14 वर्सां जालें आमी प्रेसिडेंट आसा. आयज जी म्युनिसिपालिटी आमकां हांगच्यान भायर काडटा. पूण आतां तुमी आतां घराचो इश्यू असो म्हणटा पळय तुमी जागेचो, ती जागा कसली कोमलदादी काय तुमची घेतलेली? ना, आमी म्युनिसिपालिटी कितली वर्सां रावली ते? 60 वर्सां. म्हणटकीर तुमकां म्युनिसिपालिटीन कितें सांगून भायर काडलेले? आमकां म्युनिसिपालिटीन जेन्ना ते कौन्सिल बी आशिल्ले पळय तेन्ना कितें सांगलेलें तुमकां फ्लॅट दिता रावपाक आनी दुकानां कितें म्हणलेलें ते हेजेर उमेदीचेर आमी सगळे भायर सरले कितें डेवलप जाता न्हू बिल्डींग जावं म्युनिसिपालिटी. हे आमी पयर फ्रायडे दिसा आमी कलेक्टरा वचून मेळ्ळ्या मिसीस इग्ना मॅडम. तेका वचून आमी एक्सप्लेन केलां आमगे कितें तेंगे आमकां तेंच्यांनी सेटलमेंट केलें ना काय ना. तेका लागून आमी कलेक्टरा कडेन वचून टायम मागला. 10 दिसाचो आमी टायम मागला.
आमी म्हणलें आमी डेमोलिशना अगेन्स्ट ना, आमी डेमोलिशन करपाक आमी रेडी आहा, बट म्युन्सिपाल्टीन आमगे कितें आहा तें सारकें सेटल करपाचें आनी आमकां बरोवन दिवपाचें आनी आमी हांगाच्यान भायर सरता. ही इनवर्ट केले कॉपी ही पळय कलेक्टर थंय इनवर्ट करून आमी येयल्या. खूब फावटी आमी तांकां ऑर्डरूय दिल्ली आसा की तुमी तितूंतली भायर सरा. तांकां शॉपां दिल्लीं आसा चिकनवाल्यान की तुमी थंय सेटल जा. शॉपी दिल्ली आसा, 2 शॉपां दिल्लीं आसा, तुमी थंय वचून रावा अशें म्हणून. ती प्रत्येक फावटी म्हणटा कितें आमकां कांय दिलना, कागदपत्र कांय दिलना म्हणटा आनी डायरेक्ट मोडली म्हणटा. तशी ना, आमकां बी उतल्याच्यान ऑर्डर येयल्ली आसा कलेक्टरांतल्यान की हें डेमोलिशन करपाकच जाय म्हणून. आनी फाल्यां आमचें फायनल आसा आनी फाल्यां आमकां 10 म्हणल्यार आमी पर्यंत हें डेमोलिशन करपाचें ठरयलां. आता ती बिल्डिंग डेमोलिशन करपाक कित्याक करता? ती सेफ ना म्हणून. सेफ ना म्हणून. ती पयलीं जायते आमच्यो हे इंजिनियरान सांगलें की आमकां तेजें हें केलें इन्स्पेक्शन करून की ती सारकी ना म्हणून. ती सामकी इतली हें जावपा आसा की पडत जाल्यार ती कोण एक इन्सिडेंट घडटलो अशें म्हणून ती आमी चड करून हें केल्ली आसा. आनी म्हाजे कडेन फोटो बी आसा फाटल्या वर्साचे की तेजो ते पार्ट पडला आसलो. आमचेच लेबरान वचून क्लियर केल्ले आसा, तेवूय बी हांव तुमकां दाखोवपाक शकता. कलेक्टर म्हळ्यार कितें जें आमकां फॉलो करता आमी तेका हें करता, पूण तेंच्यांनी तें फॉलो करता आनी आमी कितें बिनकायदेशीर करना. आमी कितें करता तें कायद्यानं करता. मायनिंग परिणाम वाठार उणो करपाचो प्रस्ताव म्हळ्यार जनतेची दिशाभूल करपाचो यत्न आनी खण पिडेस्तांचेर अन्याय करपी आसा अशें मत पर्यावरण अभ्यासकांनी उक्तायलां. गोंया सारक्या ल्हान राज्यांत ह्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी जाली जाल्यार ताचो कांयच फायदो जावचो ना. वयल्यान मायनिंग वाठारांत समस्या वाडटल्यो असो भंय पर्यावरण अभ्यासकांक पडला. सध्याचो मायनिंग परिणाम वाठार 15 किलोमीटर अंतर असो मर्यादीत आसा. तो आतां उणो करून 10 किलोमीटर करचो असो प्रस्ताव जिल्लो मिनरल फाउंडेशनान खण आनी भूगर्भ खात्याक दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. गव्हर्निंग कावन्सिलाची मान्यताय मेळटकीच हो प्रस्ताव उपरांत सरकाराक धाडटले अशेंय कळटा. पयलींच लीज वाठारा वयल्यान मायनिंग बेल्टात येवपी गांवांनी मायनिंग विरोधात नाराजी आसा. आता परिणाम वाठार उणो करून नेमके कितें साध्य करपाचें आसा असो प्रश्न पर्यावरण अभ्यासकांक पडला. फायदो लोकांक काय फायदो ना. त्याचे कारण अशें की एफेक्टेड एरिया मायनीच्यामुळे एफेक्टेड एरिया एक जाली आणि ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ ओर जे जाता ना ते 15 किलोमिटराच्या भायर सुद्धा चालले. त्यामुळे परत असा 15 किलोमिटराच्या भितर एफेक्टेड एरियाज आसा त्यो येतातच येता. आणि गोवा ल्हान आसा त्याच्यामुळे हे 15 किलोमिटराचे एफेक्टेड एरिया येतातच येता ट्रान्सपोर्टेशनामुळे. ते दुसरी गजाल अशी की जेन्ना एखादे धाकटी स्टेट असता तेन्ना तिची जास्तीत जास्त काळजी घेवप आसता, कारण धाकटी म्हणून ती, आणि म्हणून तिका जास्तीत जास्त प्रोटेक्शन दिवपा खातीर ते काम करप 10च्या ऐवजी 15 दवरप किलोमिटर. पण अजून हे कित्याक केला हेचे कोडे अजून उलगडना. हेचे एकच अर्थ जाता तो हो की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाक 10 किलोमिटराच्या भायर एफेक्टेड लोकांक पयशे दिवपाचे ना किंवा एफेक्टेड लोकां खातीर कांय करपाचें ना असो तेचो अर्थ. आनी 10 किलोमिटर म्हणजे कितें? एरवी 10 किलोमिटर आतां ह्यो आमच्यो 5 मायनी, त्याच्या नंतर फुडें गेले की शिरगांव 2 मायनी जाल्यो, त्याच्या नंतर मागीर अलवरपाल जाल्यो, डिंगणे, सुर्ला, कोठंबी, पाळी, सोनशी, होंडा अश्यो सलग लागून आसा. पूण खंयसून 15 किलोमिटर धरतलो तूं? खंयसून धरतलो तूं? कुडण्यासून धरतलो 15 किलोमिटर, डिंगण्यासून धरतलो 15 किलोमिटर, काय होंडासून धरतलो, सोनशीसून धरतलो? नेमकी खंयसून धरतली तुमी 15 किलोमिटर? हो म्हत्वाचो मुद्दो आसा. आनी दुसरें ट्रान्सपोर्टेशन 15 किलोमिटराच्या भायर जाता तेय बी लोक आसात ते एफेक्टेड लोक आसात. त्यामुळे हो गोंधळ जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडान घातला ना हो गोंधळ तेंच्यांनी निस्तरोवपाक जाय. तिसरी गजाल अशी की आतां ज्यांची घरां एफेक्टेड आसात म्हणून मुख्यमंत्री सांगत आसला, आतां गेले कितलेशेच म्हयने जाले तेंची घरां अजुनूय एफेक्टेड मायनिंग एरियेनूच आसात, ती अजून भायर काडिनात. आनी हे मदीं गोड बंगाल कित्याक उबे करतात तुमी? तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राजबाग दर्यावेळेर आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे पर्यटन खात्यान मातये बरवण केले. पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय करीत सुमार 7 ते 8 गाडे मातये बरवण केले. पळयात. राजबाग दर्यावेळेर आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे पर्यटन खात्यान मातये बरवण केले.
पर्यटन खात्याचे अधिकाऱ्यांक ह्या विशींचो आदेश मेळ्ळे उपरांत तांणी ही कारवाय करीत सुमार 7 ते 8 गाडये माते भरवण केले. वर्साचे फक्त 3 ते 4 महिने आपल्या पोटा खातीर वावुरपी ह्या गाडेकारांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या. आयकात. माझा राजबाग विचार कितें जालां आतां अकस्मात ट्युरिजम येयले आनी आमचे बारीक लोकल लोकांनी बारीकशे पोट भरपा मागीर बारीक ते कितें फ्रुट्स कितें विकताले कळ्ळें. कोणी अरावंड 30-40 वर्सां ते विकताय आनी ते 20 वर्सां विकताय. त्यानंतर ते मेडमी आमी तेन्ना जेन्ना मेडमीन आमकां सांगलें कितें तुमी कितें आपल्या भाशेन कितें पोट भराय लोकल लोक. त्या प्रमाणे ती बारीक कितें आपल्या भाशेन बारके दुकानकार ते बसले आसले. ते परत हो GM ते ललिता जो GM आहा पळय फोटमान ट्युरिजमान धाडटा आनी ते फोटमान ट्युरिजमान धाडटा आनी ट्युरिजम ते एक्शन घेता. मान करता आमी इलिगल आहा म्हणून ते एक पडाय जाय गव्हर्मेंट आपले इतले जॉब ना लोकांक जॉब दिवन बाबा खंय कामां लावपा म्हणून कितें बारीकशी ती आपल्या एक सकाळ फुडें आयले ती मनशां रातची 9 सुमार वयताय कितें आपल्या पठाराचें कितें तरी करताय. आज ते येवन ते परत मोडून आख्खी ते आड घालून सगळें पाड उडयलें. अशें कित्याक लागून मोडप जाता आतां परत 2 फावटी मोडप जालें हॉटेल तेंचेर लोड घालता. हॉटेलान पळय लोड असो घालता कितें हॉटेल ते फोटोमान तांकां डायरेक्ट टुरिजमान धाडटा तेन्ना ते डायरेक्टराचेर मागीर प्रेशर येता. ते डायरेक्टराक फोन करताय आनी बाबा अशें आहा हिंगा मागीर त्या नंतर डायरेक्टर मदीं जाणून ते मोडून घेता. अशें तुमी हॉटेला कडेन तुमी कावन्सिलर जावन तुमी आतां आमी सगळीं जी हॉटेलां गेल्ले हॉटेला GMा मेळपा म्हण गेले हांवें GMा फोन केलो GM कसो फोन उठयना. त्यानंतर हांवांचे रमाकांत नायक गांवकर तो गेल्लो म्हाजे बरो आसलो आनी आमगे ते लोकूय गेले स्थानीक लोक. आतां आमगे मिनिस्टर बीन हांगा मिनिस्टर सांगून बाबा कितें तरी करता आसले. मिनिस्टर आमगे भायलेच्या गेलो ऑस्ट्रेलिया गेलो स्पिकर सर म्हणटा अशें जावपा जायना. लोकलांचेर साम त्रास जाताय लोकलांक खूब त्रास करताय. हे कित्याक हॉटेल चड करता हॉटेला पळय रातीन पळय सावंड सिस्टम चलता कोण तेंगे हें करना 11 तेंगे सावंड सिस्टम चलता आसून लोकल कितें आहा लोक पोट भरता लोकल लोक करून पोट भरता म्हणून कोणाक फोन करनाय चलता बरें कर. त्या नंतर तेंगे बारीक अशें करून ते बिचार ते कितें ते हें घालताय बेड घालता बेड ते राती 9-10 म्हणा ते बेड चालू उरता हिंगा. हांव GMाक सांगता बरें बाबा कितें आहा तुगे मनाक कितें आहा तें तूं सारकें कॉम्प्रोमायज करून मोकळें करचें अशें म्हणून अशें करून तेंचेर अत्याचार करूं जायना न्हू. कितें ते बारीक सकाळ फुडें कितें जोडटाय आनी रातीन आपल्या भुरग्यांक कितें पोट भरताय. आज आमकां टुरिजम डिपार्टमेंट हांगा आयिल्ले आसा कित्याक आमचे गव्हर्मेंटाचे सुद्दां इन्स्ट्रक्शन्स आसा की इलिगल स्ट्रक्चर्स आर नॉट टू बी टॉलरेटेड ऑन द बीच. सो हांगासर जितले स्ट्रक्चर्स आमी आज 7 स्ट्रक्चर्स मोडल्या. ओके इट लुक्स लायक हट्स. सो हे आमी सगळे मोडिल्ले आसा कित्याक दे डोंट हॅव परमिशन कसलेंच परमिशन ना. सो आमकां डायरेक्शन्स आसा वयले ऑथॉरिटीजा कडल्यान गव्हर्मेंटा कडल्यान की हे सगळे टॉलरेट करपाचें ना आनी वॉट एवर इलिगल स्ट्रक्चर्स आर देर ऑन द बीच हॅव टू बी रिमूव. सो आमी 3 वीक पयलीं आमी हांगा सगळ्यांक येवन वॉर्निंग दिवन गेले की तुमीच काडा कितें काडपाक आसा तें नाजाल्यार मागीर आमकां हांगा येवन डेमोलिशन करचें पडटलें म्हणून. ओके सो त्या फाटल्यान वॉर्निंग दिवन सुद्दां हांगा कांय काडिल्लें ना. सो आमकां आज हांगा येवन सगळें हें डेमोलिशन आमकां तांकां आमी चान्स दिलो टू रिमूव इट बाय देमसेल्फ तांकां तुमीच काडा म्हणून आनी मागीर आमी तांकां एसिस्ट केलें आनी आमचे जे लेबरर्स घेवन आमचे सगळे स्टाफाक घेवन आमी एसिस्ट करून आमी वी हॅव रिमूव्ड ऑल द स्ट्रक्चर्स. तेमी लोकल्स म्हणटा खूब वर्सां तुमचे हांगा चालू आसले पण आतां कित्याक मोडपाक जाय आसले फुडें तेका चलोवपाक तांकां एक लोकल्सो चान्स दिवपाक जाय. ना कशें आसा कितें धंदो करपाक जाय जाल्यार लिगली करपाक जाय. आतां हाका कसलीच परमिशनां ना आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट बिचार हे कसले आडसळां विकपाक नाजाल्यार ज्यूस विकपाक असले धंदे आमी परमिशन दिना. आमी परमिशन दिता गव्हर्मेंट शॅक्स ऑन द बीच वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज गव्हर्मेंट शॅक्स पण आमचे कडेन परमिशन घेवन करचें पडटा. पण असले हाका आमी परमिशन दिना. प्रायवेट शॅक्साक आमी परमिशन दिता. सो परमिशन घेवन करपाचें कितें आहा तें इलिगली करूंक मेळना. सो इलिगली केलें जाल्यार मागीर एक्शन जातात. अशी काणकोणा आनी खंय आसगा कितें लोकल्स घालून ना आनी खंयचे बिचार आमकां अशें काय मेळना कित्याक राजबाग बिचार एक पयले आमी इवन पालोले बीच पाटले बीच बिचार काय ना कित्याक ते स्ट्रक्चर्स प्रायवेट रेस्टॉरंट्स आसा प्रायवेट शॅक्स आसा ते फाटल्यान आसा इन प्रायवेट प्रॉपर्टी एंड जे आसा ते तांणी सगळ्यांनी सगळ्यां कडेन परमिशनां आसा. सो कंप्लेंट आयली आमकां जर कंप्लेंट आयली फाल्यां आमी एक्शन घेतले. समबडी कंप्लेंट्स वील टेक एक्शन. भवेश बोरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ। पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात।